गीत घेऊया पेज 4 A9. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, जी कोण पोळे नासतना भावाक धोत्तात ती खरेंच सुभागी. देवाक आमी पळोवंक ना, पूण देव आसा. देव आमचो मोग कोत्ता. देव आमकां पेकयता. देव आमकां वाट दाखयता. देव आमचे बरोबर जियेता. हो भावार्थ आमकां सगल्यांक आसा. तर कसलेय परिस्थितींत म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा अशें म्हणून देवाक आमी उलो करून देवाचे आसणे अणभवून भावार्थान वाडूंक आनी भावार्थ परगटूंक बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आयज मिसाचे खेरीत इतिहासा पासत मागुया. आमच्या भावा खातीर कायतानो मारियानो पिंटो एक वर्स जावन गेले. देवा लागीं आसा तो, ताचे खातीर मीस भेटयला. तशेंच ग्रेगोरियो रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत आयज हे मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा, तुज्या पुतान आमचे पासत कुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुल्मांतली आमकां सोडयली. ही तुजी व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन मोहिमेवंत पुनर्जिवनपणाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. धर्म सभेंत गामालियल नांवांचो एक फारिझेव आसलो. तो एक नांवस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आख्खी परजा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सभेक म्हटलें, इस्रायलितांनो,
ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात. ह्या आदीं त्योदास नांवाचो कोण एकलो उपजल्लो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोगोंटेच्या समयार जुदास गालिलेकार उप्रासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोळी मोळी शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, तांचे सोरशिले पयस सोडात आनी तांकां सोडात, कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशांचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें. पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें तांणी मानून घेतलें. तांणी धर्मदुतांक आपूंक धाडले. तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांकां शिटकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळें म्हूण खुशाल जावन ते मान धर्म सभेंतले भायर सरले. ते दिसपटी देव मंदिरांत आनी घोरांनी शिकून दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटीत रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची घटसाण चाकून बगूंक. ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब सर्वेस्पराक जोय. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दयामया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव. काळीज घट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गाराक उबी रावया. उंड्याच बोरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जोमा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सौम्या.
जेजू गालिल्याच्या वो तिबेरेसाचे दर्याचे पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपोन्स ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणा तांणी देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोन्स आपणाशी येतात ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें कोत्तलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुटको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान, आंद्रे, शिमाव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते स्वाते जायते तोंड आसले. म्हणटोच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी तीं धादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुटके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. देखून तांचे खावन जातोच थंय 5 उंड्याचे उरलोले कुटके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोट सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू कुडी ओतम्याची बूक मारता. देवाचें उतर आयकूंक जेजू फाटल्यान पोरसां वेताली. जेजू लोकांचे चुचुरे दिसतात. जेजू लोकांची बूक मागता. जिविताच्या प्रस्नान बुडलोलीं आसतना सगळ्या वाटांनी वाटो बंद कश्यो दिसतात, पूण देवूच वाट कोत्ता. भुरग्यांचें उदारपण जेजूक मानता. जेजूच्या हातांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो चडयतात आनी वाडटात. दुसऱ्या सोबें उदार जाता तेन्ना देवाचें उदारपण आमी अणभवता. पवित्र मिसाचे भेटेंत आमचें दूख, सूख, खोंती जेजूच्या हातांत घालुया आनी मीस आमच्या जिवितांत जिवन पवित्र मिसाचे भेट जिवी दवरुया. कशे तरेन पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचे आसणे आमी अणभवुया आनी ताचेर भावार्थ दवरून वाडुया. एकामेकाचें बरें चिंतुया. एकामेकाचें बरें उलोवया. एकामेकाचें बरें आवंडेवया आनी एकामेकाक जेजूची खबर सांगून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचे आसणे दुसऱ्यांक अणभवूंक दिवया. पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन उंड्याच्या रुपान जेजूक शेवन ताच्या आसण्यान जियोवया. मागण्यांतल्यान जेजूक भेटोवया आनी ताच्या खासगी अणभवांतल्यान वाडुया. कोश्टा आडकोळ्यांत देवाचेर दुबावचे बदलेक सदांच ताका विस्वाशी रावन ताचेरूच भावार्थ दवरून जियोवया. देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत अणभवया. आनी शेवटाक कसलेय परिस्थितींत म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा अशें म्हणून भियेनासतना आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालून जियोवया. आमी पळयनासतना देवाच्या पुताक आनी काकुतीच्या रुपकाराक सोत मानूंक शिकोवया. तर आयज देवाचेरूच आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी ताचे आसणे आमच्या जिवितांत अणभवंक
आमकां ताचे कृपेन बोर म्हूण दरेकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. सर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणां काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 36 C20. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वोट्या दोबेज्यान आमी कोच्ची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलोलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुनायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोलात तुज्या वैभवान. उन स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उन स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी ही कालशीन पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसूर, आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपोणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन सुजे बागीवन दवरून दिता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बाप्पा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सतमानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 49 D6. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस पोरवाची भुरगीं. जेजू पाव सोमेस ताचो बाप बापूय आमचो.
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दोयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयल्ली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बागियोन फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. बागियोन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. गीत घेवया पेज 142 K8.